जी हांवें अपॉइंटमेंट घेतलेली आहे 11:30 की माझ्या डिचेरी मतदारसंघाच्या विकासाच्या कामाची आढावा घेवपाक. त्याप्रमाणे आमची मिटींग बरी जाली. भाईन ऑलरेडी केडीसी बस स्टँडचे सगळे अप्रुवल दिलेले आसा. थोड्या दिसांनी बिजोलच्या बस स्टँडाचे केडीसी बस स्टँडाचे काम सुरू जातले. त्याचबरोबर जे हस्तकला महामंडळ जे माझ्याकडे आसा त्याचो विस्तार जावचो आणि एक रिटेल आउटलेट दिल्ली हांगा कॅनॉट प्लेसीर उघडचे ह्या बद्दल डिस्कशन भाई वांगडा केलें. भाईन सांगलें की दिल्ली उघडले जाता म्हणून ऑलरेडी आमी प्लेस भरलेली आसा. हे दोन विशय आसले. त्याच प्रमाणे बारीक बारीक जे प्रोजेक्ट थोडे अडकून उरलेले आसा ते जानेवारी पर्यंत क्लियर जावचे ह्या खातीर भाई वांगडा डिस्कशन केलें. JSIDCचे इंजिनियर आसले सुनील चोडणेकार वांगडा डिस्कशन जावन भाईन सांगलें की जानेवारी पर्यंत सगळें कंप्लीट करूया म्हणून प्रोजेक्टाचे फाउंडेशन स्टोन घालया म्हणून. सो इट इज म्हणजे मिटींग बरी जाली आणि म्हणजे मिटींग म्हाका सक्सेस मेळ्ळो. गुड मिटींग विथ द CM. सर प्रोजेक्टाचे बजेटाचे कितें डिस्कशन जाल्लें? बजेट इट इज बीन ऑलरेडी सँक्शन. कळ्ळें तुका न्ही. इट विल बी ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट मोर दॅन 15 crores लायक दॅट. या सर CM ची हेल्थ कशी आता? सेम बरें आसा. बरें बरें आसा. सेम कंटिन्युअस मिटींग चालू आसा.